तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार, सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम न्यूजाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळयचे मुखेल खबरो। बायला आरक्षण विधेयकाक लोकसभेत विरोध करपी काँग्रेसीक येवपी वेंचणुकेत लोकांनीच दाखोवची सुवात। काँग्रेसीच्या विरोधा खातीर विधेयक जावपाक शकले ना संमत। मुख्यमंत्र्यांची काँग्रेसीचेर खर टिका। मनीषा उसगांवकारान मंत्री विश्वजीत राणे आणि आमदार डॉक्टर देविया राणेचेर केल्ल्या विधानाचो 70च्या थळाव्यांनी केला खर निषेध। फुडाराक वादग्रस्त विधानां केली जाल्यार घेवचे नात खपोवन दिल्या शिटकावणी। भक्तांच्या उल्याक धावपी आई श्री लईराई देवीचे जात्रेक उमेदीन सुरुवात। 2 भक्तांच्या साक्षीत जात्रेच्यो परंपरा आणि विधी सुरू। मुख्यमंत्र्यान घेतले देवीचे दर्शन। कोणेच कोणाच्यो धार्मिक भावना दुखोवच्यो न्हय मानलो भक्तांकुलो। परबावडा कळंगुटे 4 गाडयांचेर कोसळ्ळें आंब्याचें झाड। कारींची मोडतोड, 10 लाखांचें जालें लुकसाण। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचेविशीं आक्षेपार्ह विधान करप्याक करचो बेगोबेग अटक, नाजाल्यार कायदो सुवेवस्था घेतल्या हातान, विरोधकांची शिटकावणी। आणि साळगांवच्या दोट्टी खून प्रकरणातलो फरार आशिल्लो दुबावित आरोपी अटकेत। नोव्हेंबर म्हयन्यासान पुलीस आशिल्ल्या ताच्या मागार। आता खबरो विस्तारान। मनीषा उसगांवकारान मंत्री विश्वजीत राणे आणि आमदार डॉक्टर देविया राणेंचेर विधान केल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलां। या विधानाचो 70च्या थळाव्यांनी खर निषेध केला। मजगतीं उसगांवांत आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत थळाव्यांनी स्पष्ट शिटकावणी दिली आणि फुडाराक अशी विधानां खंयच्याय परिस्थितीत सोंसचे नात अशें ठामपणान सांगलां। गोवा काजू फेस्टिवल हांगासर आयोजित जाल्लो आणि तो आयोजित करपी पर्या मतदारसंघाची आमदार देविया राणे हांच्यांनी आयोजित केल्लो। येदो व्हडलो काजू फेस्ट जो गोंयभर गाजलो आणि गोंया भायरूय गाजलो, पूण त्याच गोंय काजू फेस्टिवलाचेर एक जे अपशब्द उलयले ते अपशब्द वेगवेगळे आमच्या कानार पडले आणि त्या अपशब्दाचो आमी आयज हांगासर निषेध करपाक जमले। मनीषा उसगांवकारान तू एक महिला आसा आणि महिलेक जर महिलेचो जर सन्मान करपाक मेळना न्ही, कळना न्ही, जाल्यार तेणी घरांतल्यान भायर सरचें न्ही। तुम्ही जे उलयतात पळय आनी कितें घालतात काय बाबा आणि भाभीचे, अरे तुमचे वैयक्तीक कितें आसा ते तुमी करा, आमी तुमकां ना म्हणिना, पूण हें जे कितें आसा जे खंयच्या बायलेची अब्रू काडटा ती बायल ह्या जगान रावपाक तिणी हे जगान तिणी रावचें सुद्दां न्ही, खंय तरी वचून जीव दिवचो। पळय मनीषा उजगांवकर आहा ते आमचे पंच आसा, ते जायते फावटी आमच्या विश्वजीत राणे जायते आपणाक येता तितके शब्द वापरता, नाका जाल्ले शब्द वापरता। आज तेजे बायलेक तेणी नाका जाल्ले शब्द ती एक घराण्यांची राणे घराण्याची ती एक बायल जावन आसा, ते बायलेक अशें उलोवपाचें तूं एक उजगांवकाराची सून आसा आनी तूं हांगासली पंच आसा, नाका जाल्ले शब्द तूं कितें कशें सदांच उलयता तर कशें देवस्पणां घालता तेजेर आनी कितें करता तेजो जाय तेवलें ती कितें उलयना म्हणून तूं तशें फुडें सरला हें करपाक? हय जाय तेन्ना तुका आमी सांगता अशें उलोवंक जायना म्हणून, कित्याक मोठे समजता तूं जिवाक तुज्या? फेस्टिवल करून तांकां कमिशनाची गरज ना, तांकां गरज आसा ती आमच्या 70च्या गरीब लोकांक वयर काडपाची गरज आसा, म्हणून तर ती असो इव्हेंट घडोवन हाडटा ते कमिशना खातीर न्हू आनी गरीब लोकांक वयर काडपा खातीर। ह्या मनीषा उसगांवकाराक आमी वॉर्निंग दिता, ती कमिशन खाता आनी कपडे असले घालता, कोणीनूच केन्ना न्हू कोणाक कपड्यान जज करूंक जायना। मनशाच्या कपड्यान कितें नासता, सगळ्या मनशाच्या गुणांनी आसता आनी भाभी आमचे कसलेच फालतू कपडे घालिना, भाभीचे न्हेसण हें आसता हें आमचें व्यवस्थीत आसता आनी भाभीक हे कोणी अशें बदनाम करपाचें हेंकां रायट दिवंक ना। आयज एके महिलेचेर अशें चिखल करप योग्य न्हू, कित्याक महिला ही सदींच सारकी आसपाक जाय, कित्याक दुसऱ्याचेर चिखल करतना आपूण कितलें बरें आसा तें पयलीं पळोवपाक जाय आणि असल्या हेका आमी हेजो निशेध करता।
लाखांनी भक्तांची श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराई देवीचे जात्रे निमतान शिरगांवा भक्तांचो महापूर उसळ्ळा. शिरगांव वाठार गर्दीन फुलून गेला. गोंया सयत हेर राज्यांतल्यान धोंड भक्तगणां सयत हजारांनी भाविकांची पावलां शिरगांवा वळपाक लागले. मजगतीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी देवीचें दर्शन घेतलें. सगळ्यांक जात्रेच्यो परबी भेटयत कोणेच कोणाच्यो धार्मीक भावना दुखोवच्यो न्हय असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारलो. भक्तांच्या उल्याक धांवपी आई अशी श्री लयराय देवीची नामना आसा. मंगळारा फातोडेच्यान धोंड भक्तगणां सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्तांची पावलां शिरगांवा वळपाक लागल्यात. जात्रे निमतान पुराय शिरगांव वाठार मंगल आनी भक्तिमय वातावरणात न्हांवन गेला. लयराय देवीचे जात्रे निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमदार प्रेमेन शेट हांच्यांनी लेगीत देवीचे दर्शन घेतले. सगळ्यांक सूख आनी समृद्धी प्राप्त करून दिवची अशी प्रार्थना मुख्यमंत्र्यान देवी कडेन केली. मुख्यमंत्र्यान जात्रेची समेस्तांक परबी दिली. तशेंच कोणेच कोणाच्यो धार्मीक भावना दुखोवच्यो न्हय असो उलो मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार मारलो. शिरगांवच्या देवी लयराई जात्रेच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी सगळे धोंड कर्नाटक महाराष्ट्र ह्या बॉर्डरी वयल्यान येवपी सगळ्या लोकांक जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. देवी लयराईच्या जात्रेक मोगरेच्या कळ्यांचें विशेष म्हत्व आमी पळयता. ह्या पुराय शिरगांव परिसर मोगरेच्या कळ्यांनी गरवळून गेल्लो आसा. वचत थंयसर आमकां सगळ्या जाणांक मोगरेचे कळे दिसता. फुलकारां आसत किंवा बाकी सगळे जाण मोगरे स्पेशली जे लायतात तांचें हांव खूब अभिनंदन करता. इतली वर्सांची परंपरा सांबाळटा आसतना म्हणजे लॅक्स ऑफ रुपीजचो बिझनेस मोगरेच्या कळ्यांतल्यानूच जाता. पण ही परंपरा सांबाळपा खातीर विशेष करून ज्यो महिला भगिनी ह्या विशेष मोगऱ्याच्या कळ्यांचो लागवड करतात तांकांय शुभेच्छा दिता. जात्रेच्या निमित्तान आमच्या पुराय प्रशासनान फाटले 2 म्हयने कंटिन्युअसली आमकां काम करीत आसा. एक्शन प्लॅन, डिजास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन तांच्यांनी रेडी केला. फ्रॉम कलेक्टर, पुलीस, हेल्थ सर्विसीस, PWD आनी बाकी सगळे जाण हांवें स्वता नियाळ घेतला. आमचो स्थानीक आमदार प्रेमेंद्र शेट गोंय कंटिन्युअसली मॉनिटर करीत आसा आनी ह्या पुराय परिसरांत कोणी जाल्ल्या पद्दतीचो कसलोच बारीक सारीक सुद्दां इन्सिडंट परत चुकून सुद्दां जावचो न्ही हाची खबरदारी आमी घेतल्या. सगळ्या भाविकांनी हाची दखल घेवची. सगळ्या भाविकांनी सहकार्य करचें. खंयसरूच गर्दी लायक सिच्युएशन क्रिएट करचें न्ही. वयल्यान वॉलंटरिली अशा पद्दतीच्या हातूंतल्यान जर गर्दी खंय जाता आसत जाल्यार स्वताहून फुडें सरून ही गर्दी कमी कशी जातली हाचो प्रयत्न सगळ्या जाणांनी करचो. हांव देवी लयराई कडेन मागता ह्या वर्साची जात्रा ही बऱ्या वेवस्थीतपणे पार पाडची आनी सगळ्यांचेर सूख समृद्धी आनी आरोग्य जायी असो आशिर्वाद दवरचो आनी निर्विघ्नपणे जात्रा पार पडची हेच देवी कडेन मागणें. लयराई देवीची जात्रा ह्या जात्रेच्या निमित्त सगळ्या भाविक भक्तांक आनी धोंड जाणांक ह्या जात्रेच्यो शुभेच्छा. आज देवीचे अखंड आशिर्वाद ह्या जनतेचेर लाभचे प्रत्येकाची चिंता मनोकामना पूर्ण जावची अशी देवा लागीं मागता. आज ह्या निमित्त असंख्य भाविक भक्त आनी धोंडगण ह्या शिरगांव भुमीचेर येतात आनी ह्या देवाचें दर्शन घेतात. आज लोकांकडे आव्हान करता की लोकांनी संयम बाळगून ह्या देवीच्या आशिर्वाद घेवचे आनी भक्तगणांनी सगळ्यांनी व्यवस्थीत रित्या दर्शन घेवन आपल्या गोमंतक टीव्ही खातीर शिरगांवच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. परबावडा कळंगुटे आंब्याचें झाड कोसळ्ळें. हे झाड रायकार कुटुंबियांच्या 4 गाडयांचेर कोसळिल्ल्यान सुमार 10 लाखांचें लुकसाण जालें. हे घडणुके विशीं उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत आनी पियण उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून झाड कापून कुशीक काडले. साळगावच्या दोट्टी खून प्रकरणातलो मुखेल आरोपी जगन्नाथ भगत हाका ओडिशेच्यान गुन्या फाट्यान अटक केली. फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत 2 नागरिकांचो खून करून आरोपी फरार आशिल्लो, जाका धरपाक पुलिसांक निमणे यश आयलें. फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत साळगांव वाठारांत
65 वर्साच्या रिचर्ड डिमेला आणि मध्य प्रदेशाच्या 25 वर्स पिरायेच्या अभिषेक गुप्ता हांचो खून जाल्लो. ह्या घडणुके उपरांत दुबावीत आरोपी जगन्नाथ भगतान पळ काडिल्लो. ह्या गंभीर घडणुके उपरांत गुन्यांव फाट्यान ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केलो. तांत्रीक पुरावे आणि गुपीत म्हायतीच्या आधाराचेर पंगडान आरोपीचो सोद घेतलो. निमणे ठोस म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी ओडिशात वचून दुबावीत आरोपीक अटक केलो. We have conducted a coordinated and a well-planned operations based on months of investigation, which included teams of Crime Branch, North District Police, Cyber Cell, PRISM. A lot of officers were involved at different level to work on whatever leads were available. The teams had visited Delhi, Mumbai, Chhattisgarh, Odisha, and many other places in the search of accused. But we were able to trace him day before yesterday in Odisha, and we had apprehended him yesterday in Cuttack district of Odisha. So we were searching for him. All the legal formalities were done at that spot. PM examination bodies were sent for PM, and e-saksh recording was done. जो भी आसपास विटनेसेस थे उनका स्टेटमेंट लिया था, डॉक्यूमेंटेशन हमने सारा किया, लेकिन अक्यूज का नाम मिलना वाज अ मेजर प्रॉब्लम. बट वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर हिम बेस्ड ऑन हिज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. जो हमारे को उसका डॉक्यूमेंट्स मिले, जो उसका टेक्निकल चीजें हमको मिली, मोबाइल नंबर वगैरह, उसके बेसिस पे हमको जो भी उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिला कि वो कहाँ से आया था, कहाँ रहता था, पहले कहाँ काम करता था, वहाँ सब जगह जाके हमारी टीम आई. और लेकिन तब नहीं मिला तो उसके बाद भी लेकिन काम करना बंद नहीं किया हम लोगों ने. सो जनरली पब्लिक को ऐसा लगता है कि हम लोग गोवा पुलिस उतना कमिटेड नहीं है किसी केस को लेके, या फिर उतनी मेहनत नहीं कर रहे शायद, इसलिए कोई अक्यूज नहीं मिला. बट आई वांट टू अश्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि हम हर केस में इक्वल मेहनत करते हैं, और जब कोई हीनियस केस होता है तो इट्स नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर यूनिट, बाकी यूनिट भी उसके साथ काम करते हैं. सडनली 2-3 दिन पहले इनपुट मिला, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस को कंटिन्यूअसली कर रहे थे, तो उसके बेसिस पे हमको इनपुट मिला कि अक्यूज्ड उड़ीसा में हो सकता है. तो उड़ीसा को हमने फिर जिस जगह पे उसका उड़ीसा में हमको फुटप्रिंट मिल रहा था, डिजिटल फुटप्रिंट, उसको हमने फर्दर उसको डेवलप किया. हमारी टीम क्राइम ब्रांच की वहाँ गई, लेड बाय PI सचिन लोकरे, PSI माधव नायक एंड हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर पेडनेकर. ये तीनों वहाँ पे गए और वहाँ पे इन्होंने जो भी उसके ट्रेसेस अवेलेबल थे उसके मूवमेंट के, उस सबको अच्छे से देखा, उस सबको एक दूसरे के साथ कोरोबरेट किया कि कहाँ कहाँ हो सकता है वो. अगर यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे देखा गया है, तो क्या कहाँ पे काम कर रहा होगा, कहाँ पे रह रहा होगा. तो उसके बेसिस पर उन्होंने उड़ीसा पुलिस की मदद से उसको नैरो डाउन किया कि अक्यूज कहाँ पर है, और अक्यूज को अप्रीहेंड किया कल रात के टाइम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सेंट फ्रांसिस झेवियर यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान गोंयभर बोवाळ जाला. विरोधी पक्षासयत सत्ताधारी आणि समाज सुवावरप्यांनी खर निषेध केला. गौतम खट्टराक बेगोबेग अटक करचो अशी मागणी सत्ताधारी आणि विरोधक करता, तशेंच लोकूय मागणी करपाक लागल्या. पयर आमची जिल्हा ग्राउंडाचेर स्टेटमेंट दिलो गौतम खट्टर म्हणटा तेणे, आनी तेच्या पयलीं आमच्या वेर्लेकरान दिलोलो भोय साहेब आमचो न्हू म्हणून, आनी किडी पोड म्हणून हेणे गौतमान दिले ताका किडे पोड म्हणून, आनी तो आतंकवादी म्हणून. तो हांव विचारपाक सोदता, तो खंयचे वाटेन आतंकवादी, आमचे देव खंयचे वटेन आतंकवादी जाले, केन्ना आमच्या देवान कोणाक त्रास केले, केन्ना कोणाचें कितें वास केलें, ताका किडी पोडे म्हणतो. अरे किडी कोणाक पडा, किडी तुका पडटले मरे, मनशा पडटा, आमच्या साता पडना, आमचे सात मरे तो आयज ताका आख्खो संवसार लोक मानता मरे, आख्खो वर्ल्ड मानता मरे ताका, क्रिस्तांव मुस्लिम हिंदू सगळे मानताय मरे. I condemn this statement what Mr. Gautam Khattar has said. हे सारखी दूख जालें आमच्या गोंयकारांक, आनी भोव करून वास्कोकारांक, कित्याक वास्को तिलक मैदानार जाला. हे कितें म्हणलं न्हू, आमची काळजां सगळ्यांची दुखलें. इतलो आमकां रात पळय शेमना, हें सारकें वायट जालां. आनी हांव मागता आमचे MLA दाजी, तूं थिंगा आसलो, तूं उठोन तर कितें म्हणलें न्हू, आयज आमची काळजां हॅप्पी जाता आसलोली. करता की जे मंत्री आशिल्ले थंय माविन गुदिनो, ही इज अ मिनिस्टर, आनी तो सदांच फात मारून सेंट झेवियर फिस्टाच्या फेस्ताक तो सदांच मासाक थंय बशिल्लो दिसता आमकां. जेन्ना तो फेस्ताकूय बसता आनी तो असल्या मांचेरूय बसता
जेन्ना असे स्टेटमेंट जाता वॉट इज द मेसेज ही इज सेंडींग. सो आमी डिमांड करता पयलो म्हळें दॅट मिस्टर माविन गुदिनो नीड्स टू रिजायन फ्रॉम हिज मिनिस्टर्स पोस्ट. ताजी जी जबाबदारी आशिल्ली ही शूड हॅव स्टॉप दॅट स्पीकर फ्रॉम मेकिंग दॅट स्टेटमेंट आनी ताणें थंयच्यान स्टेजी वयल्यान उठून वचूंक जाय आशिल्लो. हीज सायलन्स मिन्स दॅट ही हॅज एंडोर्स दॅट स्टेटमेंट. आमकां एक कंप्लेन येयल्ली वास्को, तेजेर आमी FIR रजिस्टर केला. FIR रजिस्टर करून आमी तेजेर इमिजिएटली आमी कंप्लेनीचेर एक्शन घेवन FIR जालें. आयज म्हाका 2-3 जाण मेळपा येयले. फर्स्ट आम आदमी पार्टी येयले, तेजे उपरांत वॉरन आलेमो येयलो, तेजे उपरांत प्रतिमा येयले आनी एकटी 4 जाण येयले म्हाका मेळपाक. ही तेमची म्हणपा लागले ते कंप्लेन हें जाला तो कोण गौतम खट्टर म्हणून वास्को एक इन्सिडेंट जाला तेणें त्या कंप्लेनीक आसा की तेणें आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हेजेर तो एगेन्स्ट उलयलो आनी तें तेंगे येना ते प्रमाणे आमी तेंकां एश्युरन्स दिला आमी ऑन प्रायोरिटी आमी कितें आसा तें इन्वेस्टिगेशन करतले म्हणून आनी कायद्यान कितें बसता तें करतले म्हणून. धर्माचेर जे उलयता खंयच्या तरी देवार नाल्यार खंयच्या धर्मार कोणी कशें कितें करचें जावन गेल्ले गोश्टी आतां परते परते हुसकून काडप आनी झगडी लावप हे कायद्यान रुल्सान बसना. तेच्या बद्दल आमी कंप्लेंट दाखल करपाक येयल्ली आसा. इतकी वर्सां जाली गोंयान कॉम्युनल हार्मनी आसा. सगळे जाण भाव सारखे रावता. हिंदू मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं सगळे जाण क्रिसमसाक वयता, ते आमचे कडेन चवथीक येता, आमी ईदाक वयता, सगळे जाण भाव सारखे रावता. बट आयज खंय तरी ही कॉम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा. हे जे मेन इश्यू जाला पळय ते सायडीक दवरपाक लागून हे मुद्दाम करता. सो जो कोण तो आतां हाडलेलो पळय तो जो स्पिकर इज पर्पजली ब्रॉड जस्ट टू सगळे इंटरप्ट करपाक. आमकां मेजरली लोकांक सगळ्यांक खबर आहा आमकां गोंयच्या साहेबाचो खूब मोग आसा आनी तेका लागून सगळे हे डिस्टर्ब करपाक आनी आमकां मुद्दाम टू डायवर्ट फ्रॉम द मेन टॉपीक आमकां हांगासर आज हाडलेले आसा. म्हाका दिसता आमचे सगळे गोंयकारांक खूब दूख जाला की येदे व्हडले आमचे जे गोंयचे सांत म्हूण मागता आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर तेजेर एक स्टेटमेंट केलो तो हांव पयलो टोटली निशेध करता. हो पयलो ही स्टेटमेंट करपाचोच न्हय आनी आमचे इतले शांतेकायेन जे सगळे लोक रावता आमचे गोंयकार बरे भाशेन एकामुखाचे धर्माक बरो रेस्पेक्ट दिता आनी असले स्टेटमेंट करप म्हणल्यार एक कम्युनल टेन्शन धर्माच्या आदारार एक नाका जाल्ली झगडी पेटोवपाची प्रयत्न करप. हे पट कट्टरान केला. सो हे सगळे एक गेम प्लॅन आसा. क्रिस्तांवांमध्ये हिंदूमध्ये मुस्लिमांमध्ये फूट घालपाक. कित्याक हो सरकार ज्या सरकाराक बारीक लोकांचे पडोंक ना वयता थिंगा ह्या कोफुजाव करून डिवायड करपाचो प्रयत्न हो दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेगेलो सरकार करता. आनी इमिजिएटली वी हॅव आस्क्ड द DGP that if this gutter I call him gutter, if this gutter Urf Qatar is not arrested immediately, there will be a law and order situation in the state of Goa. Please don't make Goans to take law in their own hands. And एका जोरीतोर immediately तुम्ही अरेस्ट केल ना जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर आख्खे गोंय जातले आनी हो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसतलो. गावचे दायज आणि सैमीक उदका स्रोत आशिल्ल्या सरवणच्या झरीचे अस्तित्व संकश्टात आयला. ही झर ना नपयत जावपाचे वाटेर आसा. हे झरीचे संवर्धन जावप फुडाराची गरज आसा. पळय सरवण गावात जे शामपुरुष देवाचे देऊळ आसा त्या देवळा सामकार साधारण 5 किलोमीटर अंतराचेर ही झर आसा. गांवचे वैभव आनी सैमीक उदका स्त्रोत्र आशिल्ल्या ह्या झरीची सध्या सामकी वायट दशा जाल्ली आसा. झरीची जी धडा आसा ती ल्हवू कोसळत आसा. तशेंच फाटल्या कांय वर्सांच्यान झरीच्या उदकाचो जो प्रवाह आसा तो लेगीत सामको कमी जाल्लो आसा. सरवण गांवा पासून साधारण 1.5 ते 2 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या वाठा देवा वयल्यान हे झरीचो उगम जाला अशी माहिती कांय जाणकारां कडल्यान मेळ्ळ्या. हे झरीचे जर उदक न्हाले जाल्यार कातीचे विकार बरे जातात अशी एक भावना आशिल्ली. देखून कातीचे विकार जाल्ले दुयेंती हे झरीचेर न्हावपाक वताले. फाटल्या 10 वर्सां पयलीं
WRDन हे झरीची पळोवणी केली तेन्ना हे झरीक बरेच दीस येतले अशी एक आस्त निर्माण जाल्ली. मात ताचे उपरांत झरीची दुरुस्ती वा तिचें संवर्धन करपा खातीर कोणीच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान दिसान दीस हे जे झर आसा तिची सामकी अवतिकाय जायत आसा. हे झरीची दुरुस्ती वा तिचें संवर्धन जावंक ना जाल्यार गांवांत एक झर आशिल्ली अशी म्हणपाची पाळी फुडाराक येतली तातूंत दुमत ना. गोमंतक TV खातीर सरवणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लग्न हो दोन आत्म्यांचो आयुष्यभराचो प्रवास. 7 जल्माची साथ दिवपाची घेतिल्ली वचनां मात बदलत्या काळात ही नाती टिकतना दिश्टी पडनात. राज्यात घटस्फोटाच्या प्रकरणांनी वाड जाले. फाटल्या 5 वर्सात वट्ट 2135 जोडप्यांचे संसार अर्द्यारूच मोडिल्ल्याची धक्कादायक माहिती सरकारी आंकडेवारींतल्यान उक्ताडार आयल्या. आयुष्यभर एकमेका वांगडा संसार करपा खातीर दादलो आनी बायल लग्न करतात. 7 जल्माची वचनां घेवन नव्या जिणेक सुरवात करतात. मात कितलेशेच जाणांच्यो 7 जल्माच्यो गाठी वेगवेगळ्या कारणां खातीर तुटतात आनी घटस्फोट घेवन ते एकमेकांसावन वेगळे रावतात. राज्यांत अशाच घटस्फोटाच्या प्रकरणांत दर वर्सा वाड जायत आसा. फाटल्या 5 वर्सांत 2135 जाणांचो संसार अर्द्यारूच मोडिल्ल्याचे सरकारी आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जाला. 2021 ते 2024 मेरेनच्या 4 वर्सांत घटस्फोटांचो आंकडो दर वर्सा वाडला. फाटल्या वर्सा म्हळ्यार 2025 वर्साचो आंकडो 2024 वर्साच्या तुळेंत 25% उणो आसलो तरी दोनूय वर्सांनी घटस्फोटाचो आंकडो 500 परस चड वाडला. हातूंत साश्टी तालुको फुडें आसा. ताचे उपरांत तिसवाडी आसा अशें आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. साश्टीत 2021 वर्सा फकत 25 जोडप्यांक घटस्फोट जाल्लो. 2025 वर्सा हो आंकडो 177 मेरेन पावलो. तिसवाडी, मुरगांव, केपें आनी फोंडा तालुक्यांनी घटस्फोटांचो आंकडो दर वर्सा वाडत आसा, जो समाजाक आनी कुटुंब वेवस्थेचो हुस्को जावपाक लागला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कुट्टी खांडेपार पंचायतीत एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. सचिवाची फटीची सय करून लोकांकडल्यान कर वसूल करून डुप्लिकेट पावती दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे प्रकरणात पुलिसांनी पयलींच ओपा खांडेपार वाठारांतल्या पंचायत कार्यालयांत काम करपी एका कर्मचाऱ्याक ताब्यात घेतलो आनी हे संबंधी पंचायत कार्यालयान पुलिशेंत कागाळ केली. फुडली चौकशी सुरू आसा आनी ह्या प्रकरणात आनीकूय माहिती मुखार येवपाची शक्यताय आसा. शेनवार दीस 18 तारखेक एक प्रिती शिरोडकर म्हणून हे ओपा खांडेपार हांगसरली बायल टॅक्स भरपा आयिल्ली. तेन्ना आमच्या नदरेन आयलें की ती टॅक्स रिसीव आशिल्ली ती डुप्लिकेट म्हणून. आमी तेजी सविस्तर इन्क्वायरी केली तेन्ना खरेंच आमकां दिसलें की सेक्रेटरीन आमच्या स्टाफाक लावन ते सगळें आमी आयडेंटिफाय केलें की ती फोर्स आसा काय ओरिजिनल. पयल्यार ती डुप्लिकेट आनी त्या रेसिपीचेर ताणें जो फोर्स करपी भुरगो आसा तो योगेश गावडे होय ओपा खांडेपार थंयचोच. तो आमचो टेम्पररी स्टाफ आशिल्लो. ताका आमी घेतलेले डिमांड नोटीसी सर्व करपा खातीर हावस टॅक्साच्यो 8,560 रुपया. हे तेजें सेकेंड आमकां मेळ्ळें. हेजे बोलू एक आमकां 28,500 रुपयाची रिसीप्ट ताणें मारिल्ली आनी ताणें तो मोठो क्रायम केलो आमचो तेन्ना फाटल्या सप्टेंबरान. आनी तेन्ना आमी त्या कामाचें काडिल्लें. पुलीस कंप्लेंट जाली तेन्ना. मागीर तें कॉम्प्रमायज जालें. तें कॉम्प्रमायज मिन्स आमी कंप्लेंट दिली. मागीर PM म्हणपाक कितें तुमचें रिफंड मेळो न्ही अशें म्हणून तें मातशें हें जाल्लें. आतां पयल्यार दुसरी येयली. आतां तो स्वताच्या तोंडान एक्सेप्ट करता की आनीकूय आसा म्हण आपणा कडेन. आनी PM जेन्ना ताका आतां विचारलें पुलीस स्टेशनार बाबा अशें कितले आसा काय म्हणून तेन्ना ताणें आतां हें दिलें की डिटेल दिलें की हावस टॅक्स आपूण फॉर्स केला ते 3 आसा. बर्थ आपूण करेक्शन केला. बर्थाची सेक्रेटरीची सायन आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार आनी एक ताणें ट्रेड लायसन हेंय आपूण दिलां म्हणून ताणें एक्सेप्ट केला आनी पयशे घेतले म्हणून एक्सेप्ट केला. सप्टेंबरान 2025 फर्स्ट केस मेळ्ळी तेजी. तेन्नाच ताका आमी कामावेलो काडून उडयल्लो. कोणाली सायन मारतालो तो सेक्रेटरी सायन मारली ताणें बर्थाचेर आनी रिसिप्टीचेर. इन्कम सर्टिफिकेट दिले. इन्कम बीन दिल्या ताणें. आतां कशें आसा PI समज कोणा पुलीस सारकें इन्क्वायरी करता जाल्यार तो खूब कितें मेळूंक शकता अशें आमकां दिसता. कित्याक आतांच तो हांगा PSI आयल्लो बकले तेजे कडेन तो आतां उलयतना ताणें आतां एक 7-8 नांवां दिले. आपण हेजे कडेन पयशे घेतले तेजे कडेन पयशे दिले ह्या सरपंचा सायन आपण मारला त्या सरपंचान अशें ताणें डिटेल दिला. आतां म्हणजे सरपंचाचे डुप्लिकेट मारता. हय सरपंचानी मारल्या सेक्रेटरीचे मारल्या.
तुम्ही कंप्लेंट दिली आता कंप्लेंट दिल्या. आता पियान म्हणलं कितें कितें केलां न्ही तें सविस्तर तुमी बरोवन आमकां सारकें दिया, आपण इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हूण सांगलां. लंच टाइम न्यूज हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नमन तुका जगदंबे, आराध्य देवी श्री लैराई. भक्तांच्या प्रार्थना विनवणी न बसली तू शिरगावी. ध्यास तू विश्वास तू देवी लैराई. भक्तांच्या ओल्याक पावपी शिरगांवची आई, माझी शिरगांवची आई, माझी शिरगांवची आई. ध्यास तू विश्वास तू देवी लैराई. भक्तांच्या ओल्याक पावपी शिरगांवची आई, माझी शिरगांवची आई, माझी शिरगांवची आई. शिवशक्ती ब्रह्मशक्ती आणि विष्णू शक्तीचे एक चित्र तांब्या कळसान देवी तुझे रूप घे. स्पर्श तुझ्या चरणाचा धाडोस काय आमच्या मना. सजला तुझे देवळाही नटल्या तू मोगऱ्या कळ्या, नटल्या तू मोगऱ्या कळ्या. ध्यास तू विश्वास तू देवी लैराई. भक्तांच्या ओल्याक पावपी शिरगांवची आई, माझी शिरगांवची आई, माझी शिरगांवची आई. गोयभर गाजता गे हाय कीर्ती तुझी ही महान. चंद्र ज्योतासून पेट बी होमखंड पोळून दोळे सुखावता. पावन तळयेच्या स्पर्शान जातले सगळे पाप पयस. भांगराळ्या गोंयाक आमच्या लाभल्या मायेची सासाय, लाभल्या मायेची सासाय. ध्यास तू विश्वास तू देवी लैराई. भक्तांच्या ओल्याक पावपी शिरगांवची आई, माझी शिरगांवची आई, माझी शिरगांवची आई. पावगे आई, पावगे आई.
श्री लयराई माता की जय अशा प्रकारचं त्याचे जी भक्ती असते ती उफाळून येतात आणि न